24 जुलयाक मदार सय्यदाक विपुल नावाच्या भुरग्यान धुकलून उडयल्लो म्हण कागाळ गवस सय्यद हांणी पुलिशेन केल्ली। मदार सय्यदाक तांच्या मदीं जाल्ल्या मारामारी प्रकरणांतल्यान मरण आयलें म्हण पुलिशेन शुक्रारा रातीं विपुल म्हात्रे, अयूब सय्यद, शहजाद सय्यद आनी अकबरी मालगरी ह्या मडगांवच्या 4 तरणाट्यांक मदार शेख हांच्या मरणाच्या केशींत अटक केल्या। ह्या भुरग्यांनी कंप्लेंट लॉन्च केली की त्याचो बापूय मदार सय्यद तेका विपुल नावाच्या भुरग्यान धुकलून उडयलो आनी तेका हेड इंजुरी जाली। सो आमी ते दीस केस रजिस्टर केली। तो मदार सय्यद तेजें ऑपरेशन जालें हेड इंजुरी लागून आनी ही वॉज एक्सपायर्ड येस्टरडे। सो मागीर इन्वेस्टिगेशनाचेर कळ्ळें की रिजन फॉर हीज फॉल डावन थंय 4 लोकांची झगडी चालू शहजाद, अयूब, अकबर आनी विपुल ह्या 4 भुरग्यांची ती झगडी चालू आसली मारिया बांदाचेर वाटेर। आनी तो टॉयलेटीक गेलो हो मनीस मदार सय्यद तो येतालो। सो हेच्या झगड्या मदीं तो ते वाट सोदतालो तेका ह्यांच्यांनी पुश केलो वाटे वयल्यान सायडीक पुश करता बॅलन्स केलो तेचो आनी तो सकयल पडलो। सकयल ते सिमेंटेड आसा। ही सफर्ड हेड इंजुरी आनी मागीर धांवपाक लागले तेन्ना कोणी तरी तेजेर पांय दवरनासलो तेका रिबाक इंजुरी जाली एंड ही एक्सपायर्ड। सो आमी ह्या भुरग्यांचेर 4 जाणांचेर 304 ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी तिगा 4 जाणांक अरेस्ट केला। सो विपुल आनी अकबराक फास्ट कित्याक वयता काय म्हणून शहजादान तेका आडयलो आनी तेजें तापटां मारली। तापटां मारल्या उपरांत हे गेले आनी घरा वचून एक पेन नायफ घेवन येले धमकी दिवपाक येले शहजादाक। तितल्यात शहजादाचो भाव अयूब येयलो आनी मागीर हेंची 4 जाणांची मारामारी हातापाय सुरू जाली आनी त्या वाटेवयल्यान वयताना मदीं एका पुश केलो सायडीन काडपाक। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।